कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हे कार्यावळ पळयतल्यांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो नमस्कार। हांव तांत्या पिरीस तुमचे मुखार हांवें दुसऱ्या कवींची कविता सादर केल्या, पूण हे फावट ही म्हजी पयलीच कविता तुमचे मुखार दवरता। कवितेचें नांव गोराबो। गोराबो म्हणजे एक फामील मोगाची, मोगान जियेता तेन्ना जीण जाता सुखाची। आवय बापूय गोराब्यांत व्हांवती जोर एकवटाची, जाल्यार भुरगीं पोरसोडीत दिवती उजवाडाची, जाल्यार भुरगीं पोरसोडीत दिवती उजवाडाची। बापूय ओखोण घोट घराची बुन्याद जाता, घाम वारोवन कोश्ट करून गोराबो चलयता। वडील जावन भुजार आपल्या जबाबदारी स्विकारता, दूख सोंसता पूण आप खुशेन गोराबो वसयता, दूख सोंसता पूण आप खुशेन गोराबो वसयता। मोगाचे आपले दोर घेवन ती कुटुंब विणटा, तिचो आवाज कानार सादवना तर गोरूच खावंक येता। तिचें रुचीक जेवण मोलादीक कुत्रां मन भुलयता। जिवितांत सांडल्यार दुखी जाल्यार आवय मोगान वेंगयता, जिवितांत सांडल्यार दुखी जाल्यार आवय मोगान वेंगयता। भुरगीं फुडार आनी पोरसोडीत उजवाड संवसाराचो, भुरगीं देखीन वाडटेलीं त्याग नियाळून आवय बापायचो। तांचे देखीन आनी सांगण्यान रस्तो आपणायल्यार कुरपेचो, वाडोन व्हड जातोच बावटो वयर उरतलो गोराब्याचो, वाडोन व्हड जातोच बावटो वयर उरतलो गोराब्याचो। आवय बापूय आनी भुरगीं अशी सांगातान एक गोराबो घडटा। दूख येता तेन्ना एकामेकाच्या खांदार तोखली धरून रडटा। खोशेच्या खिणांनी मात काळजां सुखाच्या दोरयांत बुडटा। गोराब्यांत मोग आसल्यार कोटीन वेळ आनी दूख सुखांत बदलता, गोराब्यांत मोग आसल्यार कोटीन वेळ आनी दूख सुखांत बदलता। सांगातान जेन्ना आवय बापूय भुरगीं मागणें करता, एक गोराबो कसो तांचें हें मागणें देवाक पावता। मागणें करता तो गोराबो देवाच्या एकवटान जियेता। सूख सदांच आसतलें, मागण्यांत गोराबो देवीक जाता। सूख सदांच आसतलें, पूण मागण्यांत गोराबो देवीक जाता। देव बरें करूं।